नमस्कार. स्पिरिच्युअल रेस फॉर द डे. काली गोकर्ण मठांचे 24 मठाधीश जावनो विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यानं पिठारोहण केलेलं असं तांगेले पिठारोहण जातरी आशीर्वचन तशीची मलगड स्वाम्यान गुणगान करतन तान सांगिले ताने उल्लयलेले उतर भारी चंद असं सकळ जनांन ते ऐकूका आणि मनावर का म्हणून मेगेल विनंती. तांणी सांगता आशिल्ले प्रथम जावन तांणी सांगता आशिल्ले दोन्ही स्वामे पर्तगालीन तूं चातुर्मास करचे खातीर तयार करता आसतना अशी स्वाम्याले वृंदावन जालेले आनी तांकां ते वृंदावनाक भाग घेवन तशी कार्याक भाग घेवन तशी म्हाका नंतर पिठारोहण जावन तशी जालेले सकडी एक तुलना रामायणान तूं रामाक पट्टाभिषेक करचे वेळारी अयोध्या भितरी ताका वनवासा वच तशी एक एक संदर्भ आयिल्लो आशिल्ले ते उडगास कोन्न तांणी सांगिल्ले तांकां कंडापटी बेजार जाले सगळी सिच्युएशनान तूं बट ते आमी सगळे ते घेवन मुखार वचूं का म्हूण सांगताची तांणी सांगिल्लें सर. तांणी मालगड स्वाम्यान तांकां चंद्री तरी मठात शिस्तू परंपरा आणि इतिहास सकट सांगिल्लो आसा आणि संस्थानाचे शिष्यवर्गा वटू कशें चलता म्हणून तांणी सांगून दिलेलो आसा. ते शिकता शिकता तांणी आजी काली सांगता आसतना सांगिल्लें की मालगड स्वाम्यान दाखून गेले वाटेरीची तांणी मुखार सरून वचपाची आनी प्रयत्न करताची म्हूण सांगिल्लें. आनी तांणी स्वाम्याल गुणगान करता स्वाम्यान कितें तांकां कॅर घेतला म्हणून काळजी पावला म्हणून तांणी तत्वळी सांगले. इवन सान एग्जाम्पल तांणी सांगता आशिल्ले की इवन फल खातना तांकां पक्कनी येतना लेट जालें म्हणून जाल्यार तांकां फल कट्टून दवरता आशिल्ले मालगड स्वामी ताकी पक्कनी तांगेले पेस्कातीन तांगेले हात जो कट जावन तांकां दुखू नज म्हणून खातीर ह्या तांणी यात्रे वतन सकडी तांणी खायना म्हणटना शिष्यवर्गा सांगून शिष्या स्वाम्याक खावच तशी वाटेरी खंयचे न्हंयेर वळा स्नान करून केळ घी दूध घी खावच तशी करी म्हणून सांगून स्वाम्यान सांग तशी सगळी एक एग्जाम्पल तांणी सांगलें. भारी छान तांणी मेन जावन सांगिल्लें आशिल्लें एक ते म्हळ्यार भक्ती आनी श्रद्धेन केलेलें आशिल्लें काम सगळें एक सक्सेस जाता म्हणून तांणी सांगिल्लें आसा. भक्ती श्रद्धे दवरून कसलेंय काम केलें म्हणून जाल्यार ताका पूर्ण जय मेळटा म्हणून तांणी सांगिल्लें आसा. तांकां ते ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळेले हे संस्थानाचे पिठारोहण जावचे तांणी भारीची तांगेले प्रिय गुरुवर्य म्हणून ताका सांगून तांणी संबोधन करता आशिल्लींची भारी चंद रुपारी तांणी तिलसिल्लें कसं म्हळ्यार तांगेल गुरुवर्यागेल नांवाचें अर्ध नांव तांगेल नांवाची असं विद्याधिराज आनी विद्याधीश स्वामी म्हणटना विद्या म्हणलें एक वर्ड मालगडे स्वाम्यान चुकून आयलें की म्हणून तांकां आयलें म्हणून तांकां भारीची संतोष पावता आसाची म्हळ्यार तांगेल नांव काडटना तांगेल गुरूंगेल नांव काडलें बरें उडगास येता म्हणून तांणी सांगिल्लें. आनी तशीची तांकां एक मना इच्छा कसं म्हळ्यार मालगड स्वाम्यांक काशीन तूं जितले मठ सुरू जातरी 445 वर्ष जाल्ले ते 405 वर्ष मात्र येदोळताय स्वामी ते राबल्यांची 445 वर्ष राबच्याक आनीक एक 40 दिवस राबचे एक करू आशिल्ले ते पूर्ण करचे जबाबदारी आमगेले विद्याधीश स्वामी काणो तांगेले गुरुवर्याक एक संतोष जावता असेल कार्य तांणी करताची म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी तशीची जनाक सकट संबोधन करून तांणी सांगिल्लें आशिल्लें की विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यान समाजा खातीर तांणी केलेली अशी सेवा आनी समाजाचे आनी तशी संस्थानाचे पुरा हिस्ट्री कांचंद करून तांणी बरोवन दवरलें आसा. मुखार सुनचे जेवचे मठा संस्थानाक आनी मठाचे मुखारचे परंपरे खातीर ते जावका म्हणले खातीर तांणी घेवन दवरलें आसा. आमकां आमच्या संस्थानाचे आमी गोकर्ण जिवोत्तम पर्तगाळी जिवोत्तम मठाचे स्वाम्यांक आमगेले भक्ती श्रद्धेन आमी तांकां अनुसरण करून तांगेलो आशिर्वाद घेवया म्हणून प्रार्थना करया. हांव कर्नल अशोक दिल्ली सुकून नमस्कार.